आम्ही एक वी आर सेटिंग द टोन for a manifesto promise. A manifesto promise in which 80% employment for locals will become a law if we come back to power. And 100% in the government sector. ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलां आसतलें की एक सब रेजिस्ट्रार लामाणी म्हणून ताजें एक हें व्हायरल जाल्लें आहा कितें एक ऑर्डर ताणें पास केल्ली दर अश्यो हायली पेड नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो दर नॉन गव्हर्नरांक वचूंक लागल्यो जाल्यार गोंयचे पिळगेचे गोंयचे तरूण पिळगेचो फुडार कितें आनी गोंय म्हणटा कोणा खातीर हो प्रश्न उरता आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना एक सिस्टमॅटीक अप्रोच एम्प्लॉयमेंटा कडेन करपा खातीर आनी ताजेर एक सारको विचार जावन एक थिंक टँक कशी तयार करपा खातीर आमचो हो पयलें पावल आहा. ह्या पक्षान येवपाचो कारण सांगचें म्हटल्यार आतां गोंयांत आमी तुमी पळयलेलें आसा कितले पक्ष आहा काँग्रेस आहा BJP आहा वो जावं ते आम आदमी वो MG आहा पूण येदना हो HBA इशू तुमकां खबर आहा जाल्यार म्हाका हांव नको HBA इशू म्हणजे कितें हावस बिल्डींग एडवान्स जे फ्लॅट घेवपाक वो घर बांदपाक जे सरकार लोन दिता तो 2% इंट्रस्टाचेर दिताले आनी ते कॅल्क्युलेशन करून ताका कितलो हे जावो लोन इन्स्टॉलमेंट कसो बसता टेक होम सॅलरी कितली आसता ताची घराचें मेंटेनन्स आसूंक जाय न्हू ताची फॅमिली मेंटेन जावंक जाय हें सगळें कॅल्क्युलेशन करून तो लोन दिताले पूण सरकारान देरफेन कितें केलें हे रेट ऑफ इंट्रस्ट पळय वाडयलो ही स्कीम विथड्रॉ केली तेन्ना हो टेक होम सॅलरी आहली जो आपल्याचे घर खर्चाक लागून ते पळय स्पेंड करपाक पळय थोडो पार्ट उरतालो ताचेर एनक्रोचमेंट केलो म्हणून घरा व्हरपाचो पगार पळय आसलो तो जरी तर उणें जालो वो थोड्यांक ना जालो सपोज सारको झिरो हेजेर येयलो जाल्यार हे एम्प्लॉईज कोत्तले कितें म्हणून म्हाका जायते जाण एम्प्लॉईज एप्रोच जाले आनी तेन्ना हांवें तांकां डायरेक्ट केलें गोवा फॉरवर्ड पक्षा लागीं वच म्हणून आनी गोवा फॉरवर्ड हो एकूच पक्ष आसलो जाणें हो इशू लावन घेतलो आनी तांकां एम्प्लॉइजांक सांगलें आपूण घेता हो इशू आनी हो इशू रेज करून तो कोर्टान केस फायल करपाक जायते मदत केली पूण आमचे पार्टी कडेन लिडरशीप आहा पळय ती दुसरे पार्टी कडेन खंयचेच ना हे सगळे विचार करून आयज हांव गोवा फॉरवर्डान हांवें प्रवेश केला आनी म्हाजी इच्छा आसा की वर्किंग क्लासाक लागून नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट सर्वंट ऑर पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेशन्स schools or everywhere I will try my level best to solve their problems along with my party leaders.